दोन दुतांच्या इतिहासावेले वाचप. सावलू सोम्याची शिशांक बेंकडावन आनी मारफार करूंक हुरहुरतालो. तो महायाज्ञिकाशी गेलो आनी हे वाटेच्या आपणाक मेळीत त्या पाटलादारांक दादल्यांक तशेंच बायलांक दवरून जेरुसलेमाक हाडूंक ताणें दामास्काच्या देवस्थानांक चिटी दी म्हूण मागलें. दामास्काच्या वाटेर शारा लागीं पावता पावता ओचित ताचे सौभोंवतणी स्वर्गावेलो एक उजवाड पोरजोडलो. तो दोरनी शेवटलो आनी तेन्ना ताणें एक ताळो आयकलो. तो ताका अशें म्हणटालो, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय? ताणें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताळ्यान जाप दिली, हांव जेजू आनी म्हाकाच तूं धुमाळो दिताय. आतां उठ आनी शारांत वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें कोण तुका सांगतलो. ताचे बाराबर प्रवास करताले ते थोटाकून मने जाले, कित्याक जोरी ताणीं ताळो आयकलो तरी तांकां कोणूच दिश्टी पडूंक ना. सावलू जोमणी वेलो उठलो आनी ताचे दोळे उक्ते आसुनूय ताका कांयच दिसनासलें. त्या पासत दामास्का पर्यान ताणीं ताका हाताक धरून व्हेलो. 3 दीस पर्यान ताच्यान कांयच पळोवंक नजो आसलें आनी तो काय जेवलो ना आनी पियेलोय ना. दामास्कांत अननायस नांवाचो एक शीस आसलो. दर्शनांत सोमी आपणा कडेन अशें उलयता म्हूण ताणें आयकलें. अननायस, तेन्ना ताणें जाप दिली, हो पळय हांव आसां सोम्या. सोम्यान म्हणलें, उठ आनी उबो म्हणटात त्या रस्त्यार वच आनी जुडसाच्या घरांत तार्सुसाच्या सावलू म्हणलोल्या कोण एकल्याची खबर काड. तो मागणें करता आनी आपणाक नव्यान नदर मेळूंक अननायस म्हणलोलो एक कोण एकलो भितर येवन आपणाचेर हात दवरता म्हूण ताणें दर्शनांत पळयलां. तेन्ना अननायसान म्हणलें, सोम्या, ह्या मनशा विशीं आनी जेरुसलेमांत तुजे भक्तांक ताणें कितले कश्ट दिल्यात त्या विशीं जायत्यांनी म्हाका सांगलां. आनी तुजें नांव घेतल्यांक दवरूंक म्हूण मुखेल याज्ञिका करची पदवी घेवन तो हांगा आयला. सोम्यान जबाब दिलो, तरी आसतना तुवें वचूंकूच जाय, कित्याक ओन भावार्थ्यां तशेंच राजा मुखार आनी इस्रायल पोरचे मुखार म्हजें नांव परगटूंक हो मनीस म्हजें विचून काडलोलें हात्यार. म्हज्या नांवा पासत ताणें कितलें सोंसूंक पडटलें तें हांवूच ताका कुडीत करतलो. तेन्ना अननायस गेलो. तो घरांत भितर सरलो आनी रोखडेंच सावलूचेर आपले हात दवरून ताणें म्हणलें, सावलू बावा, तुजी नदर तुका परती मेळूंक आनी तूं पवित आत्म्यान भरोंक तूं येतालोय ते वाटेर तुका दिश्टी पडलो त्या जेजून म्हाका धाडला. थंयचे थंयच सावलूचे दोळ्यांतलीं कोवळां कशीं भूंय पडली आनी ताका नव्यान नदर आयली आनी उठून ताणें पवित्र स्नान घेतलें. जेवले उपरांत ताका नव्यान घोटाय मेळ्ळी. दामास्कांत शिशा बराबर थोडे दीस सारल्या उपरांत जेजू देवाचो पूत म्हूण तो देवस्थानांनी रोखडोच परगटूंक लागलो. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. समेस्त लोकांनो देवाक वखाणात. सुरवय पर्जानो
लावेक नानवादात. जबाब: सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. अचल मोगाची ताची थीर खुशी, दयाळ आमचो देव सासणांक विस्वाशी. जबाब: सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गार: सर्वेस्पराक जोय जोय. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सवें रावता आनी हांव ताचे सवें रावतां. सर्वेस्पराक जोय. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुदेवां मदें वाद विवाद जालो. तीं एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो? देखून जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस खाल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सवें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा आनी ताका निमाण्या दिसा हांव पुनून जिवंत करतलों. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात तो म्हजें सवें रावता आनी हांव ताचे सवें रावतां. जसो जिव्या बापा म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा, तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गांतावन देंवलोलो उंडो तुमचे पुर्वजांनी माना केलो आनी तरी तीं मरून गेलीं. तशें हें न्हय. हो उंडो खाता तो सासणाचे सासणाक जिवो आसतलो. हें ताणें काफुर्नांत शिकयतना देवस्थानांत म्हणलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय? सावलू क्रिस्तांवाचो व्हड दुस्मान आनी वेता थंय तो क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो. एक दीस क्रिस्तांवांक मार फार करूंक दामस्काचे वाटेर आसतना तो जेजूचो ताळो आयकता. सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय? ह्या वेळार आपूण पिडापीड दितल्या क्रिस्तांवा सवें तो जिवोन जेजूक पळयता. ह्या दर्शनांत नवें जिवीत फावो जाता. जेजूनच अशें म्हणलां, जें तुमी म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना सवें करतात तें तुमी म्हाकाच करतात. आनी हाकाच लागून जेजू सावलूक हो प्रश्न करता, कित्याक तूं म्हाका पिडापीड दिताय? एक पावट जेजूक भेटतोच, ताचें आसणें अणभवतोच सावलू सगळीं क्रिस्तांवां जेजूची कूड म्हूण ओळखून घेता आनी सावलू आसलो तो पावलू जावन तो जेजूचे विशीं विंचून काडलोलें हात्यार जाता. मिसाचे बेटींत जेजूची कूड शेवून तांतून वांटो घेतिल्ली जेजून एक जावन ताचे सारकीं जातात. केदें व्हडलें भाग आमकां. आमचे वरवीं जेजू ह्या संवसारांत हाजीर जाता. हेंच आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता. म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सवें रावता आनी हांव ताचें सवें रावतां. जेजूच्या मांसा रगतांत वांटो घेवन आमी जेजूक एक जाता आनी आमचे वरवीं आयज जेजू ह्या संवसारांत जियेता. मागणें, आमच्या जिविता वरवीं तुकाच आमी दुसऱ्यांक परगटूंक आमचेशी तूं राव जेजू.